आज आम्ही गणेश चतुर्थी साजरी केली असा. गेल्या गणेश चतुर्थी महिना आहे म्हणजे 27 तारखेक काय उपयुक्त कारणामुळे ही गणेश चतुर्थी आम्ही उरलेली त्यानिमित्तानं आज आम्ही मनवली. या आजच्या या चतुर्थीनिमित्तानं एक डेकोरेशन आज केल्लें आसा. बंधू जे आसा समीर सावय देसाई यांनी केल्लें आसा. म्हाका दिसता कट्टे पासून आमी केल्लें आसा. हेचे ना म्हटल्यार कमीत ते एक 200-300 सुमार हे नारळाच्या कट्टे पासून हे डेकोरेशन केल्लें आसा. आणि हो उत्सव एक बऱ्या पद्दतीन बऱ्या रितीन आमी आज मनयल्लो आसा. लास्ट गणेश चतुर्थी 27 ऑगस्टाक आसली. ते काय अपत्य काळामुळे झाली ना. आज आमची या गावची एक बंधू ह्या वारल्या कारणान ही उरलेली. त्या निमित्तान आजच्या दिसा ही विनायक चतुर्थीच्या दिवशी ही आज आम्ही साजरी केल्ली आसा. सर्व कुटुंब सर्व परिवारान ही सगळी आमी मनयली. खूप आनंद जाला. खूप गोष्टीचो बी आमकां एक उत्साह निर्माण जाला. तुमचे ह्या निमतान आज आमचें दर्शन जाल्लें आसा. तुमकां ह्या देव बरें करूं. तशेंच ह्या आवडाची कितके ना म्हटलं 20-25 आमचे गणपती आसा. बंधूंचे सगळ्या कुटुंबाचे सर्व गावाचे सर्वांचे सुख शांती सगळ्यात चांगलं आयुष्य आरोग्य सगळ्यात बरे तुमचे. तसेच माझे पत्रकार तुम्ही जिंकले. तुमकां सुद्धा सगळ्यांनी तुमचे मनोकामना जी इच्छा असतात ते सगळ्यांचे परिपूर्ण जावचे अशें हांव तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.